हाय फ्रेंड्स, येवका तुमकां सगल्यांक म्हगे चॅनलाचे गोवन फ्रेंड्स बरे सदांचे भाशेन तुमकां सगल्यांक काळजान देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार आनी सगल्यांक मोग आसूं. आनी आजचो ब्लॉगर तुमकां हांवें सांगलोलें लास्ट टायम आमी कोणाचेरय विस्वास धरून आनी जायत फावट चिंततात आनी कोणाकूय वोट घालूंक गेले जाल्यार आमी आमचें मत कितें जाता तें हांव तुमकां सांगतलों. आनी तेंच दोन आनी एक लास्ट एक टॉपीक मारतलो. आमगे फ्रेंड्स ग्रुपान कितको फ्रेंडशीप उरता आनी कितको फ्रेंडशीप पेड्या जाता आनी बरो फ्रेंड आहा तो वाचून वायट फ्रेंड जाता. ही मॅसेज तूं आयकतली म्हूण आनी केन्ना स्कीप करपा ना म्हगे ब्लॉग म्हूण हांव तुमकां हो ब्लॉग तुमकां भेटयता. आनी म्हाका खबर आहा तुमी स्कीप करपा ना हो विडियो आनी तुमी सगळो विडियो चोयतली म्हूण आशेन हो ब्लॉग स्टार्ट करता. सो फ्रेंड्स, आजचे पयले सुवातेर सदां हांव सांगता कोण वोट घालूं वचपा वगता न्हू आमकां मत जायत आसता आनी तें आमी कोणा सांगूं शकनाय कित्याक आमी भिताय कित्याक आम कोण कितलो मोठो काय न्हू. हय तेश कोन आसता आनी हांवें वोट तेका केलो जाल्यार तेका वयतलो अशें करून आमची मोती जाता जायत जाता आनी तेन्ना आमी वोट आम घालपाक वता एक मारपा तो दुसऱ्या मनयता. हेंच आमचें मोदें आमची एक व्हडली मिस्टेक जाता. आम काँग्रेसा घालूं BJP घालूं काँग्रेसा घालूं BJP घालूं वो RGP घालूं पूण आम सगळे तिनूका मदें आमी BJP घाताय नाल्यार काँग्रेसा घाताय. कितें RGP घायनाय तुमी वोटू सांगू. तुमी सगळे मनीस एक पूण आमची मोती आम वोट घालूं आमगे काळजां साम वयताय आनी थिंग वयतले आमगे मोती सकोत चेंज जाता बटन. कित्याक तेका लागून हो विडियो काडपा लागलो कारण कित्याक सांगलो फ्रेंड आमी जायते पाटी चुकताय आनी मनीस चुकनासतो न्हू ह्या संवसारान कोण ना. आमचो गुन्यांव जाता तो न्हू सगळ्यां कडेन जाता पूण आमी ट्राय कोताय आमगे दुसऱ्यांक बरो करपाक आनी तो मनीस एश कोतो आनी आम काळजां वोट घाताय आनी तो वोट आमकां लास्ट मुमेंटा पासून आमकां जायतो सोतायता. पूण कांय ना फ्रेंड्स भिनाकाय तुमी तेंकां न्हू जोटी न्हू ह्या संवसारान आसतना न्हू मेटोली. जर तुमी बरो कामां वोट घायला तो मनीस तुमकां तो वायट काम कोन्न दिता न्हू तें तेंकां मेटोली जोटी. तुमी भिनाकाय पूण तुमी सदां न्हू स्वताचेरूय वोट घाले कोण बरो काम करता आनी कोण बरो फ्युचर चोवपा सोदिता आमगे फुडारा आमगे फ्युचर जनरेशन आमगे कुमदाती जागी आमचे दोंगर राखूं आमगे सगळे मादय राखूं आम सगळे आम जाय गोंयान आम खबर ना आम केदो मन वयता ती आमगे भुरग्यां आमगे फ्युचरां गोडे आम धाकटे आमगे भुरग्यां ते सगळे कोण चोयतलो ते आमी सगळे राखून धरून जाय. तेका लागून आम वोट घालूंक जाय आनी बरो मनशा. हेका लागून आमी जायते पाटी चुकताय आनी ते चुकोल जाल्या पासून तुमी समजून घे कित्याक तूं जाण एकल्या मनशा मोती कितें आहा तें जाण एकलो जाणा. सो फ्रेंड्स हिंगासो हो ब्लॉग थिंगा आहलो मनीस चेंज कित्याक जाता त्या कांय कारणां लागून आनी कांय प्रेशरूय बी आसताय. तो सांगताय हां तूं वोट घायना जाल्यार तुका पळय एश कोतलो तेश कोतलो अशें म्हणून सांगता जायत भाशेन आसता प्रॉब्लेम. पूण ती आमी सगळे गोंयकार बाबड्यां समजून घेवपा जाय आनी ही पाटी तुमी बरे मनशा 2027 हांवें मिनिस्टर विडियो घायलो तो तुमी चोयलो आसतलो हो विडियो. सो तुमी चोया आनी तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय कमेंट कराय. ओके रावाय हांवें तुमकां सांगलोलें फ्रेंड्स ग्रुप हो विडियो हांव दुसरो कोतो मारलो पूण हेजेरी हांव कंटिन्यू कोता. सो फ्रेंड्स आमी जायत पाटी आमी जायत एश कोन्न आमगे फ्रेंड्स जाता आनी एक ग्रूप जातात आनी ग्रूप जावन आनी आमी एक ग्रूप कोताय ग्रूप जाता आनी आमी चिंत्ताय फ्रेंडशीप मुखार व्हरोंक आनी तेन्ना आमी एक ग्रूप कोताय आनी ते ग्रुपान आमी सगळे एड कोताय फ्रेंड्सां बस्त्यांव जाकीन सगळ्यां मारिजुवांव सगळ्यां कोताय. सो फ्रेंड्स आमी हे ग्रुपान आमी एकमेका चॅटींग कोताय आमी एकमेका शेअर कोताय एकल्या फ्रेंड्सां कॉमेडी कोताय शेअर कोताय. तेच पयलीं आमी सगळीं फ्रेंड्स एक कडेन मेळटाय सारकें न्हू आमी सगळीं एक कडेन मेळटाय आनी आमी एकमेका शेअर कोताय फ्रेंडशीप आमगे फ्रेंडशीप अशी उरूंक आनी
लोकांक दौड लागना जाल्यार पुरो म्हूण आमी देवा लागीं मागताय आनी सेगीत तेका दौड लागता आनी ती फ्रेंडशीप मोडो वयता आनी आमी ग्रूप तशी उरता पूण फ्रेंडशीप लोकांक दौड लागता फ्रेंडशीप सोडली पूण ग्रुपान केन्ना तुमी केन्ना मॅसेज घाताय सांग आम कित्याक पळय आयचो दीस आम बरो मेळ्ळा तो एक दिसा उलयतलो तो एक दिसा हें कोतलो फ्रेंडशीप कोतलो तशें कोन्ना फ्रेंड्स आमी एकमुका संवसारान आसतना एकमुका बरे भाशेन रिप्लाय करूंक जाय आनी लास्ट टायम पासून हांवें हो ब्लॉग काडलो आनी तो म्हज्या फ्रेंड्सान एक कमेंट्स मारलो आनी ताका लागून हांवें ब्लॉग काडलो आनी आयज पासून म्हाका दूख लागता फ्रेंड्स तुमी फ्रेंड्सांक केन्ना कित्याक सोडटाय सांगू गोडे कांय कारणां लागून तो फ्रेंड्स तुका विसरलो आसतलो पूण तुगे तेगे काळजान जायतें तुगे बरपण आहा आनी तें तुका सांगोसो दिता तर फ्रेंड्सां एकमुका बरी मॅसेज करे ओके आनी अशें करून जायत आसताय आतां तूं म्हणटालो हांव कितें सांगोत काय म्हूण कितें सांगोत काय म्हळ्यार आमचे फ्रेंड्स आमी एक ग्रूप कोताय आनी त्या ग्रुपान आमी बरी रिप्लाय दिना जाल्यार केसो फायदो तो ग्रूप म्हणून सारकें न्हू हो जाल्लो टॉपीक सारकें न्हू आनी तुमी बरी फ्रेंडशीप दवराय आनी मोगान भोंवाय आजकाल गोंयकारां मदें फायटींग जाताय सगळें म्हण आतां म्हणटा म्हाका आनी कितें कामाट म्हाजे वेळ थोडे जाणां फायटींग जाताय पूण ती फायटींग करपा नाका म्हूण हांव ब्लॉग कोता आनी तुमी बरे भाशेन रावाय आनी बरे भाशेन भोंवाय आनी बरे भाशेन फ्रेंडशीप कराय आनी सदां सगळ्या ल्हान आसला तांकां वयर काडून तुमी ट्राय कराय आनी तुमगे बेस्ट दाखयाय ओके राव वचना काय रा अभी और सुनिए वयता न्ही वचोन कितें करता तुमी आनी मातशें ब्लॉग चेंज तुमी मातशें मुखार वचाय स्कीप करनाकाय आज वॅलेंटायन डे आनी हांव हिंग बायलगांव आहा केसो फायदो सो फ्रेंड्स अशें करून जाय जाणां आमगे गोंयकार भाव भयणी भायर गांवां काम कोताय आनी ते आपणागे मिसीस आपणागे डार्लिंग आपणागे फॅमिली आपणागे मायक सगळ्या मिस कोताय आनी वॅलेंटायन डे म्हळ्यार आपणा लावर्साचो न्हू आपणा माय पायचो सगळ्यांचो वॅलेंटायन डे आमगेलो आनी आमी हो वॅलेंटायन डे सांगातान सारूंक जाय मोग म्हळ्यार जिवीत आनी हे मोगान आमी सारूंक जाय मोगान आमी एकवटान पावलान चलूंक जाय ह्या संवसारान तशेंच गोंयकार भाव भयणां तुमी म्हणटली वॅलेंटायन अक्कल न्हवऱ्याचो मायपायचो भुरग्याचो ना आमी सगळ्या गोवन फ्रेंड्स फॉर एवर हे सगळे आमी एकठांय रावन बरे भाशेन चलोंक जाय ह्या संवसारान आनी हे आमगे गोंयान आनी गोंया आमी हें नांव दवरूंक जाय कित्याक आज काल न्हू कोणाचेर विस्वास ना आनी तुका पयलीं सांगलें लास्ट ब्लॉगाचेर सगळ्या ब्लॉगाचेर सांगता आज काल कोणाचेर विस्वास ना पूण तुमी विस्वास दवरूंक ट्राय करूंक जाय कित्याक हे थोडो विस्वास दवरलो न्हू जाल्यार तुमी जिवितान न्हू केन्ना सांडपानाय गोडी तो तरी तुका वायट करता जाल्यार न्हू तूं तेका वायट करनाका आसूं तुगे काळजां तेका भोगूस कित्याक हे संवसारान आसतना आमी एकमुखार भोगसूं जाय आमी चिंत्तात न्हू आमचे लागीं जाय तें आहा आनी तें तेचे लागीं जावचें ना म्हणून एसो म्हणणी आहा मुको जाता तेको जायना अशें म्हूण सो फ्रेंड्स आमी ह्या संवसारान एक मिनींग सांगता तुका आमी कितें एक भांगरा एक हातोर मेळ्ळो आमकां हूंय एक कडेन शेतां गेलो म्हणटा आसतना आमकां हातोर मेळ्ळो समज आनी तो हातोर मेळ्ळो भांगराचो सारको येद्दो व्हडलो आनी आपूण गिरेस आनी तो आपूण मोर पासून तो आपूण मोरपाना तोच आपूण हान जियेतो म्हूण तूं रावनाका गोड तुका हाटा आसून तो एक्सिडेंटान मेलो एक्सिडेंटान मेलो केसो फायदो तो भांगरा हातोर दवरून सारकें न्हू सो फ्रेंड्स आमी संवसारा आसता न्हू जायती न्हू लोकांक वायट कोताय आमकां वस्तूची भाटां बेसाची चड आशा तूं म्हणटली हांव कित्याक म्हूण काय म्हूण पूण एक सांगता तुका आमकां सदां म्हाकाय बी तुकाय बी सगळें आमकां वस्तूची आशा चड कितें आतां तुमकां आयफोन जाय हांव पूण आयफोन घेतलो म्हाका कार जाय हांव पळय काराची आशा आनी म्हाका भाटां बेसां सगळें भांगार हांव चेन घालून भोंवतलो आशा ही आम सगळ्यान संवसारान न्हू आशा चड आसा तुम केन्ना चिंतिलां ही आशा तुमकां चड दीस उतरली ना न्हू
सो आमी फ्रेंड्स आम सगळीं न्हू मोगान भोंवों जाय. आम न्हू कोणाकू हर्ट केलो परस न्हू सगळ्यांक मोग दाखोया. मोग म्हणजे बोर उतर दाखोया. कित्याक आमकां न्हू आम फकत संवसारान 4 दिसांचे आनी हांव सदां ब्लॉगाचेर सांगता आमी फकत 4 दिसांचे. आमी ह्या संवसारान हांव येवूं न्हय. आनी लोक कितें म्हणटा आपणा जिवा व्हड समजता. कित्याक लागून तुमकां दिसता तुम चड ह्या संवसारान रावन एक समज तुवें कितें जोडलें आनी तुगे ती फामील तूं खातोली सगळें जेयतली चड दीस जातोली ना न्हू. सो फ्रेंड्स आमी दुसऱ्यांक भर करून चिंतूं जाय. दुसऱ्यांगे बी चिंतूं जाय थोडें. पूण आम चिंतनाय. आम मनीस न्हू हिंगसो चिंत्ताय म्हूण काळजांसो चिंतनाय. हेका लागून आम हाट. सो फ्रेंड्स जायत उलोवपां आनी सगळें आज उलयलें जाल्यार हाल ब्लॉगां कितें उलोवं सारकें न्हू. आनी तुमी सदां एकवटान रावतलीं आनी मोगान भोंवतलीं म्हूण हांव हिंगासो ब्लॉग काबार कोत्ता. आनी जायते मोती येता सांगपा तुमकां. आनी हांव सदां ब्लॉगाचेर सांगता. हांव डेली ब्लॉग घालता म्हूण तुमकां सांगिलां. आनी लास्ट ब्लॉग काबार क्वेश्चन पळयलें हांव सदांचे भशेन कोणागे हॅपी बर्थडे जाल्यार हॅपी बर्थडे आनी कोणाक काजरा वरोस जाल्यार हॅपी वेडींग एनिवर्सरी आनी कोणाक बाल्टी मारल्यार गॉड ब्लेस यू. आनी सदांच आतां कोणागे घरान जायतीं प्रॉब्लेम आहाय आनी तीं प्रॉब्लेमां सदां वाडत वयताय. वाडत म्हळ्यार चड वाडयत आनी तीं टेंशनां मागीर पायच्यान सोंसूं जायनाय. घरान भुरगीं आयकनाय आनी घरां जायत्यो झगडीं जाताय आनी शेजाऱ्यां वाळखो जायत झगडीं जाताय. आनी ती झगडीं काबार जावपा आमकां कांय उपाय ना. आमची ती मोती येताय आनी आम लोकांक कितें उलयताय आमकां खबर ना कितें उलयताय तें आम मागया देवा कडेन सायबी मागीर बेलेंकिनी सायबी मागीर मागया आमकां कितें आयज जालें तें फाल जावपा नाका म्हूण आमी दुसऱ्याक सदां बरे भशेन चल्ल्या पुरो म्हूण ह्या संवसारान. आनी आमगे सबस्क्रायबरांक सांगता सदांच तुमी म्हाका चोयताय आनी तुमी म्हाका चोयन हांव बरो हँडसम आनी बरो हुशार आसा म्हूण हांव ब्लॉग काड म्हूण तूं म्हाका समजनाकाय. कित्याक तुमी न्हू म्हूज पासत मागताय तशें तूं दुसऱ्या पासत मागाय. आनी हांव सांगता तुमकां सबस्क्रायबरांक स्पेशली तुमी सदां न्हू दुसऱ्या पासत मागाय आनी तुमचेरूय विस्वास आसा. कित्याक तुमगे मागण्याचेर न्हू सगळें बरें जातलें. सगळें एक एक घरां कोणागे घरांत जायत ट्रस्ट आहाय ते आनी हांव मागता तुमी हें समजून घेतलीं म्हूण. आनी हिंगासो ब्लॉग आनी समजून घेतले म्हूण न्हू तुमी दुसऱ्या पासत मागतलीं म्हणून हो ब्लॉग हांव हिंगासो काबार कोत्ता. मोग आसूं आनी सदांच तुमकां काळजाची खोलायेक मोग आसूं. लव यू मनीषा.